नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मामगाचे ओकार सगळ्यांक बरी सांज जावडेत आणि हांव दीप्ती काकोडकर टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया चिमुखेल खबरो। रामा काणकोणकार हल्लो प्रकरणात सगळ्या दुबावितांची पुलीस बंदखण आनीक 2 दिसांनी वाडयली। शुक्रारा जातली फुडली सुनावणी। रामा काणकोणकार हल्लो प्रकरणात मुखेल सूत्रधाराचो सोद घेवपाक सरकार अपयशी। आदिवासी समाजाच्या कल्याणा खातीर भाजप पक्ष पुरायपणान थारला अपयशी, सांगता गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय। रामा काणकोणकार हल्लो प्रकरणात विरोधकांसयत आता सत्ताधारी आमदारूय करपाक लागल्यात सरकाराचेर टिका। लोकशायेत अशा तरेचे हल्ले जावप न योग्य, सांगता आमदार मायकल आनी डी लायला। कोडारगावच्या लोकांनी आयआयटी आड लंगडेश्वर आजोबा कडेन केले सांगणे। 28 सप्टेंबराक खासा ग्रामसभा फैली ना जाल्यार पंचायतीचेर व्हरतले मोर्चा, थळाव्यांनी दिले शिटकावणी। 1970 एका नागरिकाचेर अनवळख्या व्यक्तीन केली फारपेट, एकलो जखमी। उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल, वाळपय पुलिशेंत गुन्यांव नोंद। आणि आम्ही कोणाच्या ऑफिसान वचूंक ना, बिल्डिंगेन गेल्ले म्हणून जे सांगतात ते कितें चणे खावपाक आयिल्ले? भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाचो आम आदमी पार्टीच्या फुडाऱ्यांक प्रश्न। आता खबरो विस्तारान। रामा काणकोणकार हल्लो प्रकरणात सगळ्या दुबावितांची पुलीस बंदखण आनीक 2 दिसांनी वाडयली। हल्लो प्रकरणातलो मुख्य सूत्रधार जेनिटो कार्दोजो सयत 8 जाणांक आयज पणजेच्या प्रथम सत्र न्यायालयात हजर केल्ले। या सगळ्या दुबावितांक आनीक 7 दिसांची पुलीस बंदखण दिवपाची मागणी पुलिशेन केल्ली। या प्रकरणात फुडली सुनावणी शुक्रारा जातली। रामा काणकोणकार हल्लो प्रकरणात 7 दुबावितांची पुलीस बंदखण आनीक 2 दिसांनी वाडयल्या। बुधवारा तांकां पणजेच्या प्रथम सत्र न्यायालयात हजर केल्ले। पणजे पुलिसांक दुबावितांचो रिमांड आनीक 7 दिसांनी वाडोवन घेवपाक जाय आशिल्लो, पूण न्यायालयान 2 दीस वाडोवन दिले। ह्या प्रकरणाचो तपास सामको जाल्लो ना। पुलिसांक आनीकूय पुरावे एकठांय करपाक वेळ जाय आशिल्लो, ताका लागून तांणी रिमांड वाडोवन दिवचो म्हणून मागिल्ले। जाल्यार आपल्या क्लायंटाक बेकायदेशीरपणान अटक केल्ल्याचो युक्तिवाद जेनिटोच्या वकिलान केलो। रामा काणकोणकर एसॉल्ट केसीन जे 7 जाण एक्यूज आशिल्ले ते 7 जाणांक आयज JMFC कोर्टान प्रेजेंट केले। हे 7 जाणां भितर जेनिटो कार्दोजो जो आसा तो एक्यूज तोवूय बीन आयज कोर्टान प्रेजेंट जालो। आनीक हे सगळे भितर ही केसीन आयज आर्ग्युमेंट जाले ते अशें की जे पुलिसांचो जो रिमांड आशिल्लो, पुलिसांनी 7 दिसांचो रिमांड मागलेलो, म्हणजे जे पुलीस कस्टडी जी आसा ती 7 दिसांची आनी वाडोवची अशी पुलिसांनी मागलेली। पूण जे जेनिटो कार्दोजोचो जो वकील आशिल्लो तेजे म्हणणें अशें आसा की आपले जे क्लायंटाक खंय तरी इल्लिगल अरेस्ट केल्लो आसा आनीक हो जो अरेस्ट आसा तो तेजे फॅमिलीक सारके इंटिमेट न करता तेजो अरेस्ट जाल्लो आसा अशें तेजे वकिलाचें म्हणणें आसा। आनी तेच बरोबर तितून पुलिसांनी अशें सांगलें की जो जेनिटो कार्दोजोचो अरेस्ट जाला तो तेज्या एक अंकलाक तेज्या कळयल्लें आसा जेनिटो कार्दोजोक अरेस्ट करतात म्हणून, तो इल्लिगल ना अशें पुलिसांचें म्हणणें आशिल्लें। आनीक तशेंच पुलिसांनी आनी 7 दिसांची कस्टडी जी आसा ती वाडोवपाची मागलेली, पूण खंय तरी जी कोर्टान जी आसा ती फक्त 2 दिसांची कस्टडी सद्याक वाडोवन दिल्ली आसा। पुलिसांचें म्हणणें अशें आशिल्लें की जे फोन्स जे रिकवर जाल्यात आनीक तेंचो तपास सगळो सुरू आसा आनीक जेनिटो कार्दोजो जो आसा तेजो WhatsApp अकाउंट खंय तरी डिलीट जाल्लो आसा आनीक तेका लागून तेजो जो तपास करपाक तांकां आनी टायम जायो। आनी तितून भितर एक एक्यूज जो आशिल्लो तो एक एक्यूजान आपलो मोबायल फोन खंय तरी मांडवी न्हंयक वडयलो आनीक तेका लागून तेजो जो तपास आसा तो थंयच उरलो। पूण बाकीचे जे फोन्स आसात ते फोन्स घेवन तांकां तपास करपाक आनीक टायम जायो अशें पुलिसांचें म्हणणें आशिल्लें। आनी हितून भितर पुलिसांचें अशें म्हणणें आशिल्लें की जो एक्यूज जे 3 एक्यूज जे पणजेसून मडगांव जे सांपडले तांकां मडगांव व्हरपाचे फाटल्यान कशें कितें जालें, म्हणजे ताका जो कोण ड्रायव्हर बीन जो कोण व्हरपी आशिल्लो त्या ड्रायव्हराक बीन तांकां आपोवन सगळो तपास करपाचें अशें पुलिसांचें म्हणणें आसा। सो आयची ही म्हत्वाची बातमी म्हणजे जे रामा काणकोणकर एसॉल्ट केसीन जे 7 जाण जे एक्यूज आशिल्ले ते 7 जाणांक आनी 2 दिसांची पुलीस कस्टडी वाडोवन दिल्ली आसा आनी फुडली जी हियरिंग आसा ती शुक्राराक आसतली। हे जे रामा काणकोणकर एसॉल्ट केस आसा हितून ज्यो अपडेट्स येतल्यो त्यो आमी तुमचे मुखार घेवन येत रावतले। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।
रामा काणकोणकार हल्लो प्रकरणात मुखेल सूत्रधाराचो सोद घेवपाक सरकाराक अपयश आयला. आदिवासी समाजाच्या कल्याणा खातीर भाजप पक्ष पुरायपणान अपेक्षीत थारिल्ल्याचें गोवा फॉरवर्डचो मुखेली विजय सरदेसाय सांगता. सरकार आदिवासी समाजा खातीर कांयच करिना असो आरोपय विजयान केला. काणकोणा जाल्ल्या गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज जस्टीस फॉर रामा जस्टीस फॉर गोवा ह्या बसकेत विशय उलयतालो. 10% पिणी मारतालो. 10% पिणी मारतालो. रामा काणकोणकार मुद्दाला मारला आणि ताका मारला आधी निषेध सभा आनी आमी घडोवन हाडल्या. ते निषेध सभेचेर हांव वयता हांवें उलोवचें पडटा. आतां एक क्लियर जातलें अशें की कोण तरी फाटल्यान आसा. जो फाटल्यान आसा ताका पुलीस सोदूंक सोदना, धरून सोदना, कित्याक पॉलिटिकल सपोर्ट पुलिसेक ना. गुंडाराज आसा हे मुख्यमंत्री म्हणून मानून घेता. तो म्हणटा आमी जे कोण हातान धरतले आसा ते आसा. म्हळ्यार पॉलिटिशियन क्रिमिनल नेक्सस म्हणटा तो चीफ मिनिस्टर एक्सेप्ट केल्लो आहा. आनी तिसरे जे फोटो आसात जे कोणतेक ते बीजेपीचे शॉट घालून ते मनशाक चाकू दाखयलो, ताणी रामाक मारलो, ताणी तोंडाक शेण सारयले आनी एक टायमार बीजेपीचे शॉट गोंयांत घाल्ले. हे कोण डिनाय करना. बीजेपी एक एसटी एक्टिविस्टाक, मूळ गोंयच्या एक्टिविस्टाक मारला. एक एक्झाम्पल करपाक सगळे गोंयचे जनतेक की जो उलयता तो आमी मारूंक शकता, तुमचे फुडें तुमी पळया. हे 4 बीजेपीची बोकडां आमदार जे जाल्या तांकां म्हणून मंत्री करप आनी कितें करप हेच जालें. हेच एसटी समाजा खातीर न्याय मेळप हो प्रश्न करपी रामाक ताणें घडयलो. रस्त्यार कोर्टांनी घडयलो. प्राण घालपाक हल्लो केलो. हो कितें अर्थ जालो. आनी ताणें तोंडाक शेण लायलें. म्हळ्यार मूळ गोंयकार समाज जो आज 10% गोंयकार आसात तांचे तोंडाक शेण लायिल्लें आहा. हे तुमी कित्याक पळयलें. रामाक मारलो कोणें, कित्याक मारलो आमकां तें कळना. पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन म्हणून आहा म्हणटात. हे जे बीजेपीचे राज्य चल्लां तातूंत मूळ गोंयकार म्हळ्यार गावडा, कुणबी, वेळीप सगळे समाजाक अशें कांय न्याय दिवपाचें ना. आनी ज्यांचे खातीर न्याय मागता ताका खोटाचो मार आहा, ताच्या तोंडाक शेण सारपाचें आहा. हे ताणी क्लियर डिक्लेअर केल्लें आहा. समाज वावुरपी रामा काणकोणकाराचेर हल्लो जाल्ल्यान विरोधी पक्ष फुडाऱ्यां सयत आतां सत्ताधारी आमदारूय टिका करपाक लागल्यात. गोंयाक शांतिकाये खातीर वळखतात, मात लोकशायेंत अशा तरेचे हल्ले जावप योग्य ना अशें म्हणीत सत्ताधारी पक्षांतले आमदार मायकल आनी डिलायला लोबोन रामाचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो खर निशेध केलो. गोंयांत गुंडागिरी सहन करचे नात अशें मायकल लोबोचें म्हणणें. पळयात पुराय बातमी. समाज वावुरपी रामा काणकोणकाराचेर बेरेस्तारा 18 सप्टेंबराक करंजाय हल्लो जाल्लो. उपरांत विरोधकां सयत जागृत गोंयकारांनी रामाचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो खर निशेध केलो. हल्लो प्रकरणात विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी सरकाराक धारेर धरला. गोंयांत भाजप सरकाराच्या कार्यकाळात गुंडागिरी सुरू आसा. हातूंत मंत्रिमंडळांतल्या कांय मंत्र्यांचो हात आशिल्ल्याचो दुबाव विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी उक्तायलो. मजगतीं विरोधी पक्षाच्या आमदारां सयत आतां सत्ताधारी आमदारूय ह्या हल्ल्याचो निशेध करतना दिश्टी पडटात. सरकारान गोंयांत गुंडागिरी सहन करची न्ही. मांद्रेच्या आदल्या सरपंचाक जाणी मारबोडे केल्ली ताणीच रामाचेर हल्लो केलो. गोंयांत जी दादागिरी चल्ल्या ताचेर सरकारान दुर्लक्ष करपाक जायना अशें कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोचें म्हणणें. सरकारान गोंयांत अशा तरेची गँगां तयार जावपाक दिवपाक जायना अशें मायकलाचें म्हणणें. गोंयांत गँग म्हणटा पळय ते सरकारान टॉलरेट करूंक ना. गुंडागिरी शूड नॉट बी टॉलरेटेड हें आमी क्लियर सांगलेलें आहा. सो जेन्ना सरकारा कडेन म्हाका दिसता 30 MLA प्लस 28 MLAs प्लस 5 सपोर्टिंग, सो देर शूड नॉट बी एनी इश्यू एज फार एज ऑल दीस थिंग्स आर कन्सर्न. एंटी सोशल एलिमेंट्स तेंकां लागींच धरप ना. तेंकां आपल्या जाग्यार बसोवपाक. मांद्र्याक सरपंच एक सरपंचाक जो मारला तेच भुरगे हिंगा इनवॉल्ड. सो दे सेम. सो दे आर ट्रायंग टू फ्लेक्स देयर मसल. ते दाखोवंक सोदता की आमी वी आर अबाव द लॉ म्हणून एंड वी आर बींग प्रोटेक्टेड. कोण प्रोटेक्ट करता हें चिंतपाची गरज आसा. तेन्ना हांवें सीएमाक सांगलेलें आमी येयल्ले पणजे, तेजे बंगल्यार गेले. इवन आमचो सोपटे आहलो, आमी सांगलेलें ताका की हें हाती भायर वयतलें म्हणून. आनी आयज हाती भायरूच गेलें न्हू. प्लीज इग्नोरींग सच पीपल वेन दे डू दीस टायप ऑफ दादागिरी तेंकां इग्नोर करप. सरकारान इग्नोर करूंक जायना न्हू. तेंकां हाडून भितर बसोवप आनी अर्द्या वरान बेलार सोडप हें खंय तरी रॉंग आहा. जे आयज इतलें जालें ते तो काणकोणकाराक मारलो इज द सेम फॉलआउट न्हू. नथींग बट अ फॉलआउट. की पयले तुमी जे स्ट्रॉंग रावंक जाल्ले, एक्शन घेवंक जाल्ले, गँगां तयार करूंक दिवपा नासली,
जे ऑर्गनायज्ड क्रायम जो जाता हो जावंक दिवंक पारनासलो ते जावंक ना म्हणून आयज हे फॉलोआउट जाला. शांतिकाय आशिल्ल्या गोंयांत अशा तरेचे हल्ले जावप हे सामके चुकीचे. हो लोकशायेचेर हल्लो आपूण हाचो निशेध करता अशें सत्ताधारी आमदार डिलायला लोबो सांगता. रामा काणकोणकार हल्लो प्रकरणात मुख्यमंत्री सावंतान खोलायेन चवकशी करची अशें डिलायलाचें म्हणणें. सत्ताधारी आसूं वा विरोधक दोगांकूय लोकशायेत उलोवपाचो अधिकार आसा अशें आमदार डिलायला लोबो सांगता. It's very wrong what has happened in our peace-loving Goa. शांतिकायेचे गोंय आमचे आनी हे ओपन कोणूय कोणाचेर अगेन्स्ट उलयले आनी हे मार घालप म्हणल्यार इट इज आय मीन एंड द वे ही हॅज बीन हिट एंड देन स्मियर्ड विथ कावडंग. दिस इज नॉट द वे टू हँडल एनीथिंग. यू वॉन्ट टू से समथिंग, you can use your words or go democrat. I mean, this is not the way. हेजेर सारको निषेध म्हाजो. And I request the honorable chief minister की कोण whoever has instigated this to go to the roots and see that this doesn't happen again. बाब महेश हांगा मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन ते चालले थंयसर तेकाय मारपाक ते गँगांतले आणि खंय खंय लिंक हा. The honorable chief minister has to really take this seriously. जाऊ ना जाल्यार ruling जाऊ. Everybody has a voice. If I don't feel something is right and something is wrong, I have the voice. And in democracy, we are given freedom of speech, and I have the full right to see. To say to the press or to say on social media, बाबा हे जाता ते wrong आणि हांवें wrong म्हणून सांगलेलें आनी आमकां मार घालप, this is not acceptable. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कुडार लोकांनी IIT आड लंगडेश्वर आजोबा कडेन सांगणें केलें. IIT आड थाराव घेवपा खातीर 28 सप्टेंबराक खासा ग्रामसभा आपयली, ना जाल्यार सोमारा पंचायतीचेर मोर्चा व्हरतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या. पळयात पुराय बातमी. आयडिया बंद करू उडीचे इगोटी बेतोड्या मिळलं तर पुढे सरकू देऊ नका. खंय आडे असे परमेश्वर बाबा तुवें आडयलो तो तसो तांकांय खंय आडे तुजी राखण दाखयलें तशी करून तुवें आमकां बरें भशेन दिल्लें आसा. कुडार गांवच्या लोकांनी बुधवारा IIT आड लंगडेश्वर आजोबाक सांगणें केलें. प्रस्तावित IIT आड ठराव घेवपा खातीर 28 सप्टेंबराक खासा ग्रामसभा घेतली ना जाल्यार पंचायत कार्यालयाचेर मोर्चा व्हरतले म्हूण ग्रामस्थांनी शिटकावणी दिल्या. लोकांनी केल्ली मागणी प्रमाण 28 तारखेर खासा ग्रामसभा घेवची म्हूण पंचायत मंडळाचे बसकेत थाराव घेतिल्लो खंय. पंचायत सचिवान ग्रामसभा घेवपा खातीर नोटीस तयार दवरल्या, मात सरपंचान अजून नोटीसीचेर सय करूंक नाशिल्ल्यान लोकांनी नाराजी उक्तायल्या. तर आमच्या पंचायतीन गेल्या विकाक ग्रामसभा फोर्टनायट मिटींग अरेंज केल्ली आणि आम्ही ग्रामस्थ येनातन बेतोड्या कोडार गावात आमच्या बेतोड्या पंचायतीत एक मोठा गव्हर्नमेंटाचो IIT प्रोजेक्ट येता. त्या प्रोजेक्टाक विरोध करपा खातीर जी स्पेशल आम्ही ग्रामसभा मागयल्ली ती ग्रामसभेक तेंच्यांनी फोर्टनायट मिटींगेक डिसिजन घेतलेले आसा आणि त्या डिसिजना दिसा हांव थंयसर एक फोर्टनायट मिटींगेक बसलेलो आशिल्लो. कित्याक ग्रामस्थांक थंयसर बसपाक अधिकार आसता. त्या टायमार जे कोण पंच मंडळ थंय जमलेले आशिल्ले त्या पंच मंडळा कडेन सेक्रेटरीन ते प्रपोजल वाचून दाखयले आणि सरपंचाक सांगले असो प्रपोजल येयल्लो आसा तेन्ना ही ग्रामसभा घेवची पडटली म्हणून. तेन्ना सरपंच म्हणू लागलो ग्रामसभा घेवपाक जाय पूण आमची आनी फुडली ग्रामसभा रोखडीच तेंकोन आसा न्ही. तेन्ना आमच्या पंच मंडळान ताका असो प्रश्न केलो की ही स्पेशल ग्रामसभा आपयल्ली आसा आणि गव्हर्नमेंटाच्या रुला प्रमाणे जितल्या लोकांच्यो सायनी जाय त्यो सायनी घेवन ही ग्रामसभा जाय म्हणून सांगलेली आसा. आणि ते ग्रामसभेक ते आमच्या पंच मंडळांनी सांगले ही ग्रामसभा जाता तितले बेगीन घेवपाची. सेक्रेटरीन सगळे प्रपोजल रेडी केल्ले आसा ग्रामसभा घेवपा खातीर. पूण आमच्या जो पळय लोकप्रतिनिधी म्हणून आमचो आसा सरपंच बाब ताका आमी विनंती करताले की तेणे बेगीन ग्रामसभा घेवची म्हणून. पूण तो आज 4 दीस पंचायती कडेन येवन तेजेर सायनूच मारपाक तयार ना. तेन्ना ताका आमच्या लंगडेश्वर देवान बरी बुद्ध दिवची आणि तेजे तकलेन अशें घालचें की लोक तेची दिशाभूल करता ते दिशाभुलीक ते बळी पडनासतना आमच्या गांवच्या लोकांक ह्या ग्रामसभेचो आमकां ठराव अत्यंत म्हत्वाचो आसा. कित्याक तो ठराव पास केल्या नंतरूच फुडले आमचे प्रोसिजर कितें आसा ते जातले. आणि ह्या ठरावाक जर तर ह्या 4 दिसां भितर जर तर तेणे तडकाफडकी जर तर तेणे ग्रामसभा घेवपाची जर तर ठरयली ना आमकां फुडलें डिसिजन घेवचें पडटलें. कित्याक तर आमी तेंच्या घरा कडेन सुद्दां वचून बसपाची तयारी आसतली आमची.
किंवा पंचायती कडेन सुद्दां आमचें आंदोलन करपाची तयारी आसता. जो प्रकल्प आसा त्या प्रकल्पा संबंधी म्हणजे जे लोकांक हांगा त्रास जाल्ले आसा आणि तो प्रकल्प रद्द जावचो अशें म्हणून एक आनीक जे पंच सरपंच किंवा लोकल जे आमचे पंच मेंबर आसा विद्याबाई गांवकर आणि बाकीचे जे कोण पंचायत मंडळ आसा तांकां आनीक आमचे मंत्री जो आसा ताकाय बीन एक बुद्धी दिवची अशे तरेचे आमी आयज हांगा देवाक एक घराणे घालपाक गेल्ले आशिल्ल्यान. तर काल वचून जे वेळार आमचे जे कोणाचे भाव जेन्ना गेले पंचायतीन तेन्ना तेंचे सांजे सरपंचान तेंचे विचारले की स्पेशल ग्रामसभेचे कशें कितें जाल्लें आसा. तर तेणें म्हटलें की ग्रामसभा 28 तारखेर घेवया पूण आपल्याक कितें तरी पर्सनल काम आसा आणि तेच्या नंतर तेणें म्हटलें की एक वर आपूण लेट येता आणि मागीर तो म्हणटा की 5 तारखेर घेवया नाजाल्यार 12 तारखेर शुअर घेवया. सो अशी तेजी ती टाळेची उत्तरां जी आसा ती उत्तरां खंय ना खंय तरी दिशाभूल करपाची आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्वप्नेश च्यारी. आमी कोणाच्या ऑफिसान वचूंक ना, बिल्डिंगेन गेल्ले म्हणून जे सांगतात त्या बिल्डिंगेन कितें चणे खावपाक आयिल्ले काय कितें म्हणून भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामो विचारता. आंदोलनाच्या नांवान अशें कोणाच्या ऑफिसान वचूं येता काय कितें? हें बुरशें राजकारण. हें आमकांय करूं येता पूण तें आमी करचें ना अशें आसलें तरी वेन्झिया ट्रेसपासाची कागाळ करपाचेर विचार करतले म्हणून दामून सांगलें. दुसरे वटेन भाजपा युवा मोर्चान वेन्झियाड केल्ले स्टेटमेंटाक आमचो पुराय तेंको आशिल्ल्याचें दामूचें म्हणणें. की तुम्ही भारतीय जनता पार्टीचे ऑफिसा कडेन येतले, आमी नाशिल्ले तेन्ना कोण, आनी तुमी येवन दाडो धरतले भितर येतले आनी बिजुटे म्हणटाले ते कोण बिजुटे कोण ना. हे पोरकटपणां चल्ले ती राजकारण खंय, मुद्दो खंय आनी वावता खंय हें ताणें चिंतपाक जाय न्ही. आनी म्हणून युवा मोर्चा जो आसा तो युवा मोर्चा हो आमचो स्ट्रेंथ. युवा मोर्चाक म्हणजे सगळे गोंयकारांकी बी तेडे केल्ली आसा. ज्या तरेन ती भाशा ती चीप भाशेन उलयताले. लोकप्रतिनिधी पळय आसता पळय ते लोकप्रतिनिधीक एक वेवस्थीत अशी एक भाशा आसता. हांव युवा मोर्चाचो अध्यक्ष आसा, हांवें पळयलें आनी ताणें वेवस्थीत जे पळय सांगलां सारकें आसता. कितें चणे खावपायल्ले जाल्यार कितें बेल मारपाक जाय तिसरे मुलांचे बिल्डिंगेक गेले ते उलयतात ते पयलीं तांचे उतरां पयलीं सारकीं पळयात कितें उलयतात ते पयलीं. बिल्डींग खंय आसा ती पयलीं पळया, बिल्डिंगेचो फ्लोर कितलो आसा तो पळया, दारां जोडले ते व्हिडियो व्हायरल जाल्या ते पळया. आंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्ट 2025 तेको दिल्ल्या सगळ्या संस्थांची आमी उपकारी आसात. ह्या वर्सा 100 कार्यावळी आयोजीत केल्या. तातूंत खेळ, संस्कृताय, शिक्षण तशेंच परिशदांचो आस्पाव आसतलो. मजगती ह्या फावट 12 ऑक्टोबराक सगळ्यां खातीर पणजेत मॅरेथॉन आयोजीत केल्ल्याची म्हायती समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली. The success of International Purple Fest is not just the government of Goa or the State Commission for Persons with Disability, not just the social welfare or empowerment of persons with disability. We have taken this initiative and it is supported by all across from all the NGOs, and today we have been organizing so many events during the International Purple Fest, but in this year too we have hundreds of events which are associated with International Purple Fest, may it be in the sports, education, conferences or cultural. There are so many things that are going to happen in these few days. And today, especially a prominent event that we're going to organize is inclusive run. There's a marathon with Adventures Beyond Barriers and organized by the Adventures Beyond Barriers Foundation, ABBF, supported by the Rotary Club of Panjim Rivera. And as you all know, they've explained what it is. It is happening on 12th of October. Morning 6:30 onwards AM. Starting point is Inox Panjim, and we have 3 categories: 3 kilometers, 5 kilometers, and 7 kilometers. This with the person with and without disability running together. This amazing event that you would witness because over 5,000 participants will enjoy the running for in this. To prove that we are really inclusive and we take forward all the categories of disability together. ओमकार हत्तीविशीं कर्नाटक सरकारा कडेन चर्चा केल्या. कर्नाटक सरकारा कडेन हत्यांक धरपाचे एक्सपर्टीज आसा तशी गोंया कडेन सुविधा ना. ओमकार हत्तीक वंतानात धाडपा विशीं गोंय सरकारा कडेन कसलोच प्रस्ताव ना. हेर हत्तींच्या मजतीन ओमकार हत्तीक तशा सैमीक सुवातेर हाडपा खातीर कर्नाटक सरकारा कडेन चर्चा सुरू आसा. दसऱ्या उपरांत हे विशीं कारवाय करतले अशें रान मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें.
ऑलरेडी कर्नाटका गव्हर्मेंट कडेन आमी चर्चा केल्या. हांव स्वता वचून ऑनरेबल मिनिस्टर ईश्वरजी कडेन हांव मेळून आयला. तेंची पुराय टीम, मॅडम नेगी, हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्सीस आनी आमचे PCCFB हांव सगळे आमी वचून आयल्या. तेंचे थंय ऑलरेडी 2 तारखेक दसरा असल्या कारणान तेंचे हत्ती सगळे कडेन डिप्लॉय आहा. प्लस कर्नाटकान बी 3-4 कडेन हत्तीचो विशय आहा आनी थंयचे एक हत्ती कॅप्चर करपाक 6 हत्ती लागता. हांव तेंची पुराय टीम आमी तेंकां ऑलरेडी मिनिस्टरान, ऑनरेबल मिनिस्टर कर्नाटका फॉरेस्टाचे तेणी ऑलरेडी डायरेक्शन दिल्लें आसा की बेगिना बेगीन आमकां मदत कर, ते कॅप्चर करून मागीर ते खंय आमी रिहेबिलिट करपाचे तेजेर विचार पॅरली चला. हांवें काल बी इमेल्स बी सगळे धाडल्या फॉलोअप करपाक, तेंकां आभार व्यक्त करपाक. कारण कर्नाटका गव्हर्मेंट कडेन जे कितें एक्सपर्टीज आहा ते आमचे कडेन ना. इवन महाराष्ट्र गव्हर्मेंटान तेंकां पयलीं बरयल्लें की आमकां मातशें मदत बी जाय म्हणून. पूण आतां गोंयान आयल्या कारणान आमी इनिशिएटीव आमी घेतलेले आसा आनी बेगिना बेगीन टीम येतकूच ते आमी शिफ्ट करूं. कित्याक बेश्टें आमचे कडेन सद्या एक्सपर्टीज त्या तरेचे ना. त्या तरेचे 1 एलिफंट टू बी कॅप्चर्ड यू रिक्वायर 6 एलिफंट्स. तांकां वेगळ्या तरेन ते कॅप्चर करता आनी ते व्हरचे पडटा म्हणून ते सेन्सिटिवली करपाक जाय. कितें ना, पूण ते चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डनान आमचे कडेन तसो प्रपोजल सद्या येवंक ना. आनी महाराष्ट्रा कडेन आहा म्हूण म्हाका तेणी पयर कोण तरी म्हणटाले. पण ते महाराष्ट्रान हत्ती ना न्ही, ते हत्ती गोंयान ना म्हणून गोंयाचे बाउंड्री नासल्या कारणान ते गोंयांनी वेगळ्या तरेन ते आमी कशे फुडें व्हरपाक जाय आमचे कडेन प्रपोजल आहे, तेजेर विचार करपाक कांय हरकत ना. पण आमचे कडेन सद्या आमी कर्नाटका गव्हर्मेंटाक ते कॅप्चर करपाक आमी सांगलेले आसा. महाराष्ट्रांतल्यान गोंयांत पाविल्लो ओमकार हत्ती 7व्या दिसा तामोशा वाठारांत थाट म्हणून आसा. 7व्या दिसा ह्या वाठारांतले शेत बागायतींचें लुकसाण करप सुरूच आसा. ओमकार हत्तीची दुमशेणां सुरूच आशिल्ल्यान शेतकारां मदीं भिरांत पातळ्या. बागायतींनी वचपाचें तरी कशें असो प्रश्न शेतकारांनी उपरासला. राना खात्याचे अधिकारी हत्तीक धांवडावन घालपाचो यत्न करतात, मात अजून हत्ती परत वचूंक ना अशें थळावे सांगतात. फॉरेस्टाचे आपल्या परीन काम करता. फॉरेस्टाचे आपल्या परीन काम आता एक चडांत चड ते कितें करता, बॉम्ब लायता. बॉम्ब लावन कोण कावळो नाल्यार कबूतर वयतले. हे दोल्लो हट्टी तर वचोंक शकना. नुकसान म्हणपाक गेल्यार म्हाजे तर भाटांतले कंप्लीट कॉलॅप्स केला. आणि अशे आमचे 7-8 जाण आसा, पाटील आसा आनी धुरी आसा, अशे जायते जाणांचे आसा. पण आयच्या मेरेन काय म्हटल्यार कांयच ना. आयज तर आनी काल तो सामको गांवांत तुमी आयज स्वता पयला तो आमच्या गांवांत अटॅक कसो करतालो आनी ताका हांव कसो धांवडायला आमी. आतां हत्ती जर पळोवपाक गेला जाल्यार तो इतल्या पयसच्यान म्हटल्यार तो 400 किलोमिटर हांगा पावला. कमीत पळय ते हांवें विचारलें तांकां आमच्या फॉरेस्टार थंयच्यान हांगा ते म्हणटा थंयच्यान हांगा येवपाकूच ताका म्हणून 2-3 दीस अशें चलून वता म्हाका. तर हांव कितें म्हणटा इतल्या पयसच्यान जर तो 4 दिसान पावता तर आमचो लोकप्रतिनिधी सर हांगा एक 20 मिनटाची वाट आसा, पण अजून आमकां पावंक ना हांगा. शैलेश सामंत म्हणून तेचे माड उडयले. माडया लागते माड दिसता एक उडयला आनी बारके धाकटे कवत उडयला. अनिकेत पाटील तेचे आहले ते उडयले. आनी आयज हत्ती न्हंयच्या सायडीर वचोन देंवता सकयल, पूण परतून थंय मातसो टायमपास करता, न्हाता आनी येता. मनशां अशें फॉरेनर कशें टायमपास करतात ते टायप सद्या तेचे जाल्ले आहा. दुबय आतां कितले दीस जाले तेका? कितले दीस जाले? आयज 7 दीस जाले. काय जायना फुडें प्रोसेस फुडें कांयच ना. तो ऑफिसर येवन सांगून गेला, पण अजून एक्शन कितेंच ना. हे बाबडे हे आसात तेंचे फॉरेस्ट लेबर, ते बाबडे आसा ते आपल्यानी ट्राय करता ताका रोखून धरपाक, इतलेच. आनी फुडें कितेंच जायना. आतां शेतकरी शेतानूय वचना, तांकां लुकसाण कशें वयतले? लोकांचे आतां ते म्हणटात आपले आतां गायींक चारो ना म्हणटा, आतां आपले दुधाक लॉस म्हणटा शेतकरी. आमी राखता ताका वायल्ड एनिमल ते कितें करूंक शकता ते सांगूंक येना कोणाच्यान. आतां हे स्टेजीर तूं पयले खंय धांवताले ते आनी लेबर खंय धांवताले ते. कितें करचें कोणी घेवचें कितें एक्झॅक्ट आतां करचें कितें तें आमकां कळना. आतां कायदो हातींत घेवचो काय बेश्टे अशें तो वचासर वाट पोवची, आमचे काबार जावचे. आमी इतले मेहनत घेवन केल्ली आहात. आतां माड झाडां लायल्ली आहात, केळी पोपळी. आतां करचें कितें आमी ते.
पिसोलेच्या सरकारी माध्यमिक विद्यालयाच्या मुख्याध्यापकाची बदली रद्द करूंक नाशिल्ल्यान विद्यार्थ्यांनी वर्गाचेर बहिष्कार घालो. आमचो प्रश्न सुटावो जावंक ना जाल्यार शिक्षण संचालकाची भेट घेतली अशी शिटकावणी विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी केल्या. पिसुल्ले सरकारी माध्यमिक विद्यालयाचे मुख्याध्यापक दोतोर उल्हास गांवकार हांची दुसरे कडेन बदली करपाचो आदेश काडिल्ल्यान विद्यार्थ्यांनी नाराजी उक्तायली. शिक्षणीक वर्स सुरू आसतना बदलीचो आदेश काडिल्ल्यान विद्यार्थ्यांचे लुकसाण जातले. बदलेचो आदेश सोमार मेरेन फाटीं घेवंक ना जाल्यार आंदोलन करतले म्हूण पालकांनी ह्या आदी शिटकावणी दिल्ली. ते प्रमाण बदलेचो आदेश फाटीं घेवंक नाशिल्ल्यान मंगळारा विद्यार्थ्यांनी वर्गाचेर बहिष्कार घातलो. विद्यालयाचो दर वर्सा निकाल बरो लागता म्हूण सांखळे खासगी विद्यालयांनी घातिल्ल्या भुरग्यांक सरकारी शाळेंनी घातली. आतां अशी जर मदीं मुख्याध्यापकाची बदली जाली जाल्यार विद्यार्थ्यांचे लुकसाण जातले. तेन्ना आतां हो प्रस्न सुटावो जावंक ना जाल्यार शिक्षण संचालकाची भेट घेतली अशी शिटकावणी पालकांनी दिल्या. आम्ही तेच तुझे ऐकून आम्ही उभी राहला. आम्ही तेच पुढे सरवना पण आज आम्ही डायरेक्ट स्कूलाच्या भुरग्यांना बहिष्कार घातलो. आमची भुरगी यायची ना आम्ही लहान मॅनेजर आमकां रिझल्ट दिना न्हू जाल्यार आम्ही थंयसून कशी घालची ना. आज आम्ही डायरेक्टर वयतली म्हणजे वयतली. आम्ही ते दीस सरपंचाचे ऐकून सगळ्यांची आशा धरल्याने येयलेली वापस. पण आज आम्ही कशीच परती सरची ना. आम्ही आज वयतली म्हणजे वयतली डायरेक्टराकडे वयतली. सर आमचा ह्यो प्रिन्सिपल सर हे जावन वयता न्हू. आमचो सर 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 we want justice we want justice we want justice we want justice आमचो सर. गोमंतक टीव्ही खातीर पिसुल्लेच्यान सपना सामंत. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरूच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे खूब